दिवचलच्या पोरण्या बाजारातले पसऱ्यांक राती कडेन उजो लागलो। अचकीत लागिल्ल्या उज्यात 3 दुकानांचो लासून गोबर जाला। हेर 2 पसरकारांकय फटको बसला। पळयात पुराय बातमी। दिवचलच्या पोरण्या बाजारात काल राती 10:30 वरांच्या सुमाराक दुकानांक उजो लागलो। हे घडणुकेत 3 दुकानां उज्यात पुरायपणान लासून काब्बार जाली। उजो पालोवपाक दिवचलच्या उजो पालोवपी दळा सयत म्हापशें, वाळपय, फोंडा आनी पणजेच्यान फायर ब्रिगेडी आयल्यो। हाचे आदीं हातूंतल्या एका दुकानाक पयलीं 2 खेपे उजो लागला। ही तिसरी खेप। सगळी मिळून 60 लाखा वयर लुकसाण जाल्ल्यांचो मुळावो अदमास आसा। काल बेरेस्तारा साधारण 10:30 वरांचेर हांगा एक मेजर इन्सिडंट घडलो ओल्ड मार्केट पिच्चोदे। एक फायर ब्रेकडावन जाल्ल्या कारणान एक कपड्याचें शॉप तशेंच एक मेटल जे आयदनां बी आसता आनी एक मसाल्याचें शॉप सामके जळोन आग जाल्लेलें आसा। अजून पर्यंत इस्टिमेट मेळूंक ना कितको लॉस जाला तो, पूण ह्या फुडें कळटलें। पूण सामकी जी शॉपां आसा ती सामकी भितरलो माल जो सगळो जळोन आग जाल्लो आसा। कारण जें आसा उजो लागपाचें तें अजून पर्यंत कळूंक ना, पूण एक अंदाज आसा की तो शॉर्ट सर्किटा खातीर उजो लागलेलो आसा। आनी आमकां दिसता की हे ओल्ड मार्केट पयलींचे ओल्ड मार्केट आनी जी शॉपां आसा ती सामकी लागीं आसल्या कारणान आनी वयर जे हेजे आसले म्हणजे मदेर आसले स्लॅब ना, ताका लागून जो उजो आसा तो मोठ्या प्रमाणात लागलेलो आसा। ह्या जर दुकानांचो त्यांचं जर फायर हे आसा इन्शुरन्स आसा जाल्यार तांकां सगळे इन्शुरन्स मेळटलो, बट अनफॉर्च्युनेटली ना जाल्यार जितके आमी जे हे आमच्या डिझास्टर मॅनेजमेंटा कडल्यान तितली हांव तांकां मदत करूं शकता ती हांव तांकां डेफिनेटली करतलो। कित्याक हांव पर्सनली पळयलां तांचे सगळे गेला, स्पेशली त्या कपड्या दुकानाचे आनी त्या आमच्या मसाल्याच्या संकेताचे सगळे तांचे जळोन गेले, कांयच त्या दुकानांनी रावंक ना। म्हजो एकूच रिक्वेस्ट आसा की अशें परत परत जावपाक जायना म्हणून एक तर मार्केटाक आमचो सीपी आसा हांगाच आसा तो सीपी आसा तांकां आनी कावन्सिलाक रिक्वेस्ट करता की एक हायड्रंट हांगा जायो आनी दुसरे जे भायर घालून अशें प्लास्टीक करता त्याच्या मुळे रस्तो ब्लॉक जाता ते जावपाक जायना। दिवचलची ही बाजारपेठ तशी पोरणी। एकाच पांख्यातळा बरीच दुकानां हॉटेलां आशिल्ल्याचें पळोवपाक मेळटा। उजो लागलो तोवूय मध्यवर्ती सुवातेंतल्या दुकानाक। दिवचलचें उजो पालोवपी दळ ताबडतोब धांवन आयलेंच। ते भायर गंभीरताय मतींत घेवन हेर कडले जवानय पुराय तयारेन थंय पावले। जेन्ना आमी आमच्या मेन कंट्रोल रुमांतल्यान सिच्युएशन एसेस केलें तेन्ना आमकां अशें दिसलें की अख्ख्या मार्केट कॉम्प्लेक्साक खंयच इजा जावची न्हय, खंय चड व्हडलो हो इन्सिडंट जावचो न्हय, उजो सगळे कडेन स्प्रेड जावचो न्हय, हाका लागून आमी म्हापसा फायर स्टेशन, पणजी फायर स्टेशन, पोंडा फायर स्टेशन आनी वाळपय फायर स्टेशन हांगच्यान इमिजिएटली रेनफोर्समेंट धाडलो आनी इतले सगळे आमच्या 6 गाडयो हांगा अवघ्या एक 30-35 मिनटाच्या अंतरा भितर सगळ्यो गाडयो पाविल्ल्यो आनी तांणी पावून हो उजो जो आसा तितलोच म्हणजे ते एक जे रेडीमेड गार्मेंट्स कपड्याचे साडयांचे जे दुकान आसा तितले दुकाना पुरतो रेस्ट्रिक्ट केलो। येवपाक प्रॉब्लेम जाता नाही, हे गोष्टी आम्ही म्युन्सिपाल्टीक आम्ही सदांच सांगता। फॉर एक्झाम्पल आता ही लाईन जी आसा ह्या लायनीक सगळे जाण आपापली दुकानां थाटलेल्या भशेन प्लास्टीक आनी कवर करून सगळे दुकानां हे करता। सगळीं आमची दुकानां सुद्दां कवर केल्ली आसा, पण तांचे रिक्वेस्ट करता म्हापशा वता तुमी, म्हापशा प्लास्टीक घालूंक दिना। आणि एक लक्षात दवरा, ही जर प्लास्टीक घातली आणि सपोज जर सकाळी जर हो जो उजो जर पेटलो आणि प्लास्टीक जर सगळे पेटलेले लोकांची कॅज्युलिटी जातली आसली। आणि ही जावंक जायना म्हणून हांव म्युन्सिपाल्टी कडेन रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी ही सगळी प्लास्टीक काडचे आणि लोकांनी आपापल्या दुकानाचे एन्क्रोचमेंट जे केल्ले आसा तांकांय मातशें कंट्रोलान हाडपाचें आनी ताच्या कडून सगळ्यो गाडयो पास जातल्यो। हांगा स्कुटरी सुद्दां वचूंक मेळना अशी परिस्थिती मार्केटान जाल्ली आसा। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आनी संगीता ओली।